मोगचनो सांजुजे वासाक मान करूंक आनी सर्वेस्परा देवाक अर्गां बलिदान भेटूंक एक कुटाम जावन ह्या पुणशेताच्या वार्षिक महापर्वे संदर्भी ह्या देव मंदिरांत आमी सांगता जमल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुणशेचो अध्यक्ष आमचो गवळी बाब तांचे नांवी आनी पुणशेताच्या रेक्टरांच्या नांवी मोगाचो येवकार मागता। ह्या महापर्वेचो संदेश मागण्यांत एकवटलेलें भावार्थी कुटुंब बांदया। फुडलें वर्स आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचें जुबले वर्स जावन पवित्र सभा आचरण करता। ह्या दिशेन प्रस्तुत हें वर्स मागण्याचें वर्स जावन आमी संभ्रमता। मागणें आमचे मदलो आनी देवा मदलो संबंद घट करता। मागणें आमच्या सर्व समस्यांक परिहार लाभयता। जेजून ह्या संवसारांत आसतना शिसांक मागणें करूंक शिकयलें आनी आपणेच निरंतरी मागणें केल्ल्या मुखांत संवसाराच्या सर्व अडखळीं ताणें जैत व्हेलें। सांजुजे वास ह्या जेजूची शिकवणूक आनी ताचें जिवीत आपलें कर्ण घेता। अशें ताच्या जिवितांत आयिल्ल्या अडखळी वयर मागण्या मुखांत तो जैत जोडटा। देखून सांजुजे वास बापाचे विननेन आमचे कुटुंब मागण्यांत एकवटलेलें भावार्थी कुटुंब जावं दी म्हूण ह्या मिसादा वेळार आमी मागया। तशेंच देवान आमकां सांजुजे वासा मारिफात केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया। ह्या संभ्रमाक आदार दिल्ल्या समेस्त दाणी पासोवती आमी मागया। ताचे सांगता प्रधान याजक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयतात मनादीक बाप जे बिसालडान हांचे खातीर आमी मागया आनी तांकां मोगाचो येवकार दिता। ताचे सांगता ह्या मिसांत आदार दिवच्या दियाकोनांक आनी हेर साहस भेटोवणेदारांक आमी मोगाचो येवकार मागता। एक दोन गरजेची सूचना दय करून तुमची मोबायलां बंद करा या सायलेंट मोडाचेर दवरा। आमी ह्या फेस्ताच्या गदाळाच्या मिसाक आयिल्ल्या सावन आमचो संतोश आमच्या जापींनी दिवंक प्रयत्न करया। देखून व्हड मापान जावं आमेन तुमचे सवय आसूं कितेंय जबाब ह्यो आसूं व्हडल्यान जबाब दिवंक आनी उर्बेन भाग घेवंक प्रयत्न करया। सडावत तुमकां कळीत आसलींच खंतारां विंचल्यांत देखून खंतारांनी उर्बेन भाग घेयात आनी मिसा उपरांत ह्यो करतल्यो त्याच जाग्यार सोडात ह्या व्हॉलंटियरांच्या हातांनी दियात। कुमसाराची मांडावळ आसा देखून समुदाय भवनांत कुमसारांक याजक आसात। देखून तुमकां पावट जाता जाल्यार कुमसार जायतीं जाल्यान जावं पुरो हेरां कुमसार जावन वचूंक प्रयत्न करा। आतां थोडो वेळ मौन रावून भक्तीन ह्या मिसाक तयारी करया। आत्मीक तयारी आमची ताचे सांगता पवित्र आत्म्याक गीत गावया आनी आमची काळजां मनां देवा थंय उबारूंक प्रयत्न करया।
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, ह्या परबेचो संदेश कितें तें वयर अर्थाभरीत रितीन घालोलो आसा. महत्वाची उतरां जडायची उतरां थंयसर आसात. मागणें, एकवट, भावार्थ आनी कुटाम आनी ह्यो सगळ्यो संगती सांगाता घालच्याक सांजुजे वास आमकां आज आपोवणें दिता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता आसतना येता तें वरास भाग्यवंत वरास आनी हाका पुराक जावन मागण्याची तयारी करण आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ थीर जावच्याक, एकवटान भरलेली मागण्याची कुटुंबां आमची जावच्याक देवागेलो कृपेचो आदार भाग्यवंत जुजे वासाद्वारे आमी मागया. नितळ काळजाणे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून सगळीं आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Somiya
मागतुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजू जेवासाक परजळीत मागण्या आनी दुर्बळकायची जिणी जिवंक तुझे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुर्बळकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हणून मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, आतां सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयिल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटयल्ल्या भांगाराचें वस्त्र करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हणलां, हो तुजो देव ए इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, ही परजा कितल्या दारूण काळजाचें म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्रास दितलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हणलें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तेन आनी बलवंतातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय? दोंगरा वयर तांचो संवार करचे खातीर आनी तांकां प्रत्वे वयली काडून तांचें निसांतन करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडली. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकांचो, अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सापूत घेवन तांकां बसयल्ले. आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगलो देश तुमचे संततीक हांव दितलो आनी सदांकाळ तो तांचे दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. देवाचें उतर हे. देवाची उदरकार. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. सोम्याक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. सोम्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखेस्तानी तुजे सगळे नंदन जातले. सोम्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलता ती तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळां दाये दाखवली बरी वाचतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारके वचतली. सोम्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. सर्वेस्पराचे बेबिरांत आसलेल्या असले बाग फावो जातले.
सियोनांतलो सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालून सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचे सुबांपण पळोव तुका फावो जावं. सोम्या पियेता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागे. सोम्या पियेता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागे. सांत जाकोबाच्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें लढाई आनी झगडे कैंतावन उपजाता. तुमच्या कुडी विश्व्या भितर झूज मांडलेल्या कोट्या वडण्यातावन न्हयवे. तुमी आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना देखून खुनी करूंक सयत तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना. त्या पासत तुमी झगडतात आनी लढाई करतात. तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात वा तुमी मागतात जावयेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशलायेक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. अविश्वासानो, ह्या संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेनात काय. त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता वा तुमचे ते बिडार करूंक म्हूण देवान घाल्लो आत्मो मसरान पेटता. म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता ते सूख म्हणटा तुवे पूण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ते. ह्या पासत पवित्र पुस्तकीस म्हळ्यार देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण कालत्यांक कृपा दिता. देखून देवाक तुमी खाल जाया. देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तावन पळतलो. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तुमी पाटक्यानो तुमचे हात धुया. तुमी दोड्या मनाच्यानो तुमचे अंतस्करण नितळ करा. खंत करा, दुखेस्त जाया आनी रडा. तुमचो हांसो दुखांत आनी तुमची कुशलाय खंतींत बदलो. सोम्या समोर तुमकां कालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. देवाचे उतार हे देवाचे उडकार. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करो. क्रिस्ताचे उदार तुमच्या काळजांनी उदाण करून आसो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभाचो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. खापाटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं.
अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापाट्या सारकी जायनाकात, आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कापाट्या बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच बंगयतात. पूण खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ल्हान भुरगो एकलो घरा फाटल्या ल्हानशा आंगणांत मोदेगात आशिल्लो एक फातर उक लावन धरण सोमा करचे प्रयत्न करनाशिल्लो. एक पटी पिक्कास हाडून आयलो आनी एक पटी कोरे हाडून आयलो. हातान सगळें प्रयत्न केलें आनी कितें केल्यारय ताका तो फातर काडूंक जालो ना. थोड्या वेळा उपरांत आपणाचें प्रयत्न ताणें सोडून सोडलें आनी तेन्ना सुरवेर तावन बगले रावन पळयनाशिल्लो ताचो बापूय ह्या भुरग्या लागीं म्हणालो, पुता, तुवें सगळें प्रयत्न केले इंगी तो फातर काडच्याक. वय डाडा, हांवें सगळें प्रयत्न केलें पूण म्हज्यान तो फातर काडूंक जालो ना. आनी तेन्ना बापूय पुता लागीं म्हणा लागलो, तुवें म्हजे लागीं इल्लीशी कुमोग कर म्हणून सांगिल्लें जाल्यार आमी कंडी जावन तो फातर काडूंक साध्य जाता आसलें. भावानो भयणीनो, आमचें मागणें जिवीत, आमचें क्रिस्तांव जिवीत अशेंच. आमच्या सगळ्या जिवितांत आमी कश्ट काडचे आनी आमचे समस्ये परिहार जावं दी म्हणून विविध वाटो सोदूंक पळोवच्यो आनी खंय एका हांताचेर आमी निराशीस जावचें. आनी तेन्ना देव आमचो बाप आमचे लागीं उलोवन म्हणटा, आरे हांव हांगासर आसां, तुवें म्हजे लागीं कुमोग कांय मागिल्ली आसा गी. भौशा न्हय आमच्या सक्तेन न्हय आमच्या बळान, बगार देवाच्या कृपेन आनी देवाच्या आशिर्वादान जिवितांत अजापां घडटात. आमची सगळीं कामां पोंताक पावतात. नॉट युअर स्ट्रेंथ, नॉट माय स्ट्रेंथ, बट द स्ट्रेंथ ऑफ द मायटी गॉड ट्रुली मेक्स ए बिग डिफरन्स इन माय लायफ एंड इन युअर लायफ. देवाची मजत ह्या मागण्याद्वारे आमी त्रिएक देवाक लागीं सरता आसतना जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत खंयच्याय रितीचे समस्या आसूं दीत ते परिहार करच्याक आमकां आदार, बळ आनी कृपा मेळटा. यात्रेक जावन आज भाग्यवंत जुजे वासाक समर्पिल्ल्या ह्या पुणताळाक आमी आयल्या आनी भौशा हांगा तावन मागण्याच्या स्पिरितान एकवटलेली भावार्थाची कुटुंबां बांदून वर्साक जुजे वास आमकां कितें तरी लिसांव दिता गी म्हणलें समजून घेजय जाल्यार आमी लगभग 350 वर्सां फाटीं वचा जाय. 1650 एका इसवेंत बेनावलींत गोंयांत ताचें जनन आनी चड उणें 25-26 वर्सां जाता आसतना ताणें मोरये माय लागीं एक ल्हानशें मागणें केलें आनी तो म्हणा लागलो,
माये मोरये म्हाका तुजो गुलाम जावन जियोंक जाय. तुवें कशें पळय जेजूक सांगात दिलोय, बरें केलें, देखून तुजी देख घेवन तुजो गुलाम जावन हांव जियोंक आशेतां. तें 1670 आनी 7 इसवेंत ताणें मोरयेक केल्ली बसावणी. आनी चडून त्याच वेळार गोंयांत तो कुमसार आयकून आसतलो. ओल्ड गोवाक शर्माव दिवंक जायते फावटी तो वेतालो. आनी थंयसर गेलेल्या वेळार याने सिंगापूरच्या कुशीचो एकलो याजाक श्रीलंकाक वचून कोलंबोची भेट करून गोंयांक आयलेल्या वेळार शर्माव दिता आसतना श्रीलंकाची परिगत सांगूंक लागलो. हॉलंडाचे राय तांचे सैन पोर्तुगीजांच्या सैनाक सोलवयलां. कातोलीक आशिल्ल्या कातोलिकांक नाश करून कॅल्विनिझम ह्या प्रोटेस्टंटांचें वचन कितें आसा तें पूर्ण जावचे प्रयत्न जावन आसा. आनी काथोलीक कश्टोन आसात ह्या जागांची गरज आसा. हो शर्माव आयकल्लो जुजे वासबाप बिस्पा लागीं म्हणटा म्हाका तूं श्रीलंकाक धाड. 1670 आनी 7 इसवी. ताच्या बदलाक बिस्प म्हणटा तुवें मंगळूरच्या शहराक वचचें बरें, कित्याक आमच्या हाताखाल आशिल्ल्यो ही गरज्यो पुरा आतां आमच्या हाताखाल नात आनी थंयसर तुजी गरज आसा. बसुराक तो येता, कुंदापुराक येता, गंगोळीक येता, मुल्कींत अशें 1-2 वर्सां करशिल्ल्या उपरांत 1670 आनी 9 इसवेंत तो मंगळूराक येवन पावता. आनी मंगळूरांत आयलेल्या वेळार घडलेल्या जायत्या संगतीचो आमकां उल्लेख मेळटा. तातूंतली एक संगत एका जमीनदाराची, धर्मान तो क्रिस्तांवचो, पूण अन्य धर्माच्या स्त्रिये सांगाता स्कांदलाची जिणी जिवन आशिल्लो. रायाचो पुरतो सहकार आशिल्लो, दुडो आशिल्लो. आपणें कितेंय केल्यार जाता म्हळ्यार अनैतीक जिणी जिवन आसतना तो ताच्या बागलाक वेता आनी म्हणटा हें उपादेशांक सरी न्हय, प्रद्वार आदारी नाका, व्याभिचारी जिणी जियेनाका म्हूण सांगलेलें आसा. आनी बूत सांगूंक आयिल्ल्या बगेवन जुजे वासाक त्या क्रिस्तांव जमीनदारान कोठायलें आनी थापडां मारली. कितें करचें म्हळ्यार समजनातल्या वेळार तो परत मोरये लागीं म्हणटा हांव तुजो गुलाम मोरये, म्हाका ह्या मनशाक फाटीं हाडूंक जाय. कोंत हातीक घेता आनी ताच्या बगलारच वचून बसता. बसून मोनयो गळोवन त्या मनशाच्या जिवितांत ताणें कन्वर्टर करचें प्रयत्न केलें. तो ताची पतीन सगळीं जेजूक आरावन धरतात, ह्या भावार्थ स्विकार करून पातकी जिणयेक पाठ करून जियेतात. सांगत आस ह्या पुणशेताक लक्ती जाल्यो संगती आसात. रुजायतावन नेत्रावती न्हंयत फोजीरच्या कुशीक ह्या जागांनी येवचें दोणीर आशिल्लें आनी थंय तावन ह्या जाग्याक तांणी सोलोवन सोमकण येवचें आशिल्लें. पातकी मनीस ह्या भाग्यवंत मनशाचेर पितुरी मारता आसतना हाका लगाड काडी जाय, कुमगार जाय म्हूण हाडन वाट सुकोवन ह्या जाग्याक आपूण हाडिल्ल्या वेळार अजाप कितें जाल्लें, दिमी घालतना कितें घडलें हें सगळें आमी वाचून करून जाणा आसां. भावानो भयणीनो, ही सगळी 3.5 वर्सां आदली, 350 वर्सां आदली भाग्यवंत जुजे वासाची जिणी काणी ह्या भावार्थी जिविताक ताच्या मागण्या आनी ताच्या प्रेरान हें सगळें पळयत आसतना कितेंगी नवसरणेची वाट धरच्याक आमकां आपोवणें मेळटा. थंय त्या पातकी मनशाच्या बागलार बसून मोरयेद्वारे देवा लागीं ताणें मागणें केलें, ह्या मनशा खातीर विनंती केली, ह्या विनवणी केली. आमचे मदें विनवणेचें मागणें केन्नाय जायतें आसा. आनी भविश्या तोच संदेश आयच्या पयल्या वाचपान मोइजे सिनाय पर्वताक गेल्लो 40 दीस थंयसर उरलो. लोक राखून आशिल्लो आरोना लागीं वासरू विसारता, भांगाराचें वासरू देवरागार जाता आनी म्हणटा हांव तांकां नाश करतां. आनी तेन्ना थंयसर मोइजेन विनवणी केली ताच्या परजे खातीर. तुवें राग करचो न्हय देवा, कित्याक तीं तुजीं भुरग्यां लागीं तूं वडील बाप जावन राग करनाका. आनी तुवें राग करून नाश केलें जाल्यार तुवें तांकां इजिप्तांत भायर हाडलीं. इजिप्ताचो राय आनी इजिप्ताचो लोक कितें म्हणटालो, ताणें ह्या गांवांत हांव तांकां भायर काडलीं तांकां नाश करच्याक, तांकां जिवीत दिवच्याक न्हय. तुका पळोवन तीं हांसतलीं वा
तुवें कितें आब्रामाक भावार्थ ताच्या बापाक, ताच्या पुता इसाका, ताच्या जाकोबा 12 कुळयांक कितें बसयलें आसा तें सगळें इतल्यारच तूं नाश करताय की. आनी त्या लोकां खातीर विनवणी केलेल्या वेळार देव कुबाळलेलो देव समाधानी जाता, आशिर्वादांनी भरता, तांची पातकां बक्षिता. त्या दिसा देवा लागीं विनवणेचें मागणें केलें मोइजेन. आनी आज भविश्या आमकां हर एकल्याक देवाच्या कृपेची बेसांवां मेळा जर असल्या महान सांताद्वारी ते विनवणेचें मागणें देवा लागीं पावता. आनी केन्ना पळय असल्या पुणशेताक आमी भेट करता, त्या सांताची मजत मागता. तें विनवणेचें मागणें आमचे खातीर ताणें केलेलें सर्गीतावन आमकां बेसांवां धाडटा. देखून आज पुणशेताक आयलेल्या वेळार बागेवन जुजे वासा लागीं मागता आसतना ताणें आमचे खातीर करची विनवणी देवाक मानवतली, कृपेची बेसांवां आमकां मेळटली. दुसऱ्या वाचपाक वेता आसतना कितें आमकां आयकूंक मेळटा? व्यभिचारी अनाचारी जीवन आसल्या मनशांक उद्देशून बरयल्लें. सैतानाच्या बगलेनूच तुमी आसात, या ताच्या जाळांत तुमी सांपडलेले आसात. त्या सैतानाक ना म्हूण सांगा, पातकी जिणेक पाठ करा, काल्तिकायचो स्पिरीत तुमचो करून घेया आनी त्या दाडा देव तुमकां मेसवातलो आनी आशिर्वादीत करतलो. विशेश करून आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमचेंच व्हडपण आमी चिंतचें आसा. देवाच्या दोळ्यांक माती घालचे तसली जिणी जायते पडी आसा. ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಒಳಗೆ ಗೋಳಿ ಸೊಪ್ಪು आमी म्हणटा. बायल्यान पळयता आसतना भक्त बया देवबिरांत, पूण काळजाच्या गुणांत जायते पटी कोठेपण आसा. पूण देवाक मेसोवचें एक नितळ काळीज, देखून काल्तिकायच्या स्पिरितान पातकाक पाठ करण, भावार्थाची जिणी स्विकार करण, तुजें घराणें बांदून हाड आनी तेंच मागणें देवाक मेसवतलें. अर्थाबरीत दुसऱ्या वाचपांतलीं उतरां तीं. फुडें मुखार येता आसतना माथेवाचो दोंगरा वयलो प्रसंग 6वा अध्याय, दान धर्मा विशयांत उल्लेख थंयसर आसा, उपास करच्या विशयांत उल्लेख थंयसर आसा, मागण्या विशयांत उल्लेख आसा. उपास, मागणें, दान धर्म आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सांगता वेता. आनी थंयसर उल्लेख केल्यांत पयल्यान पयलें आसा उल्लेख दान धर्म. मादर तेरेजा आशिल्ली आनी तिच्या काळार नोबेल पारितोषिक मेळिल्ल्या वेळार जायते जण ग्रेस्त मनीस कॉर्पोरेट बिजनेसांत आशिल्ले जायते जण व्हड व्हड दान करतले. आनी दान करता आसतना चेक दिता आसतना ह्या मादर तेरेजा वट रावून तांकां एक फोटो काडूंक जाय. आमकां मादर तेरेजा लागीं संबंद आसा, तिच्या दुबळ्यांक आमी आदार करता. फोटो काडन फायज करन आपणाचोच धंदो चलोवचो. केन्ना मादर तेरेजा देवा हातीन जाली, तिच्या मेळाची तें काम मुखारून व्हरता जाल्यार व्हडले व्हडले मान मनीस आज फोटो काडूंक येनात, दान धर्म करूंक येनात. तांकां जाय नांव, तांकां दुबळ्यांची सेवा गरज नातली. भावानो भयणीनो, भविश्या आज वांजेलाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्याच नांवा खातीर की ह्या निजायकी उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळनाशें गरजेवंताक पावच्या खातीर कांय इल्लें आमचें उरोवण्यांतलें कांय इल्लें दान दिता गी. एक गरजेचें सवाल ह्या पुणताळ्याचेर आमी विचारूंकूच जाय. उपास करच्या विशयान तोंड तुजें फुगय नाका, बदलाक संतोश बरी दिसाचे. थोड्यांनी उपास करता आसा हांव इल्लो मोठो आसा, हांव इल्लें बारीक जायचें, म्हजी इल्ली भलायकेचो विशय न्हय, बारीक जावचो विशय न्हय. पोट मारन कांय इल्लेशें तूं उरयताय जाल्यार त्या उरयल्ल्यान कितें आनी इल्लेशें भांगार घेताय की, या आनी एक घर घेवचें आलोचन करताय की. ह्या उपास केल्ल्यांतलें कश्टांतलें काण कोण गरजेवंत आसा ताचे लागीं वांटून घेवन तूं संतोश पावताय. देवाचें उतार आमकां सांगता, तुवें उपास करून उरयल्ल्यान एक नवें वस्तू हाडल्यार जायना, बोटाक एक मुदी हाडल्यार जायना, घराक एक पेंट काडल्यार जायना. बदलाक कितें तुवें उरयलेलें आसा तुज्या उपासाच्या स्पिरितान, त्या उपासाचो स्पिरीत दुबळ्या धाकट्यांक पोटाक इल्लोसो ग्रास दिवच्याक, रोटी, कपडा और मकान, खंयच्याय एका गरजेक पावच्याक एक बरो निर्धार कर. बऱ्या भलायके सांगता, तुवें उदार मनान कितें उरोवणी करून दिलेलें आसा, उपास करून पोट मारन दिलेलें आसा, तें तुका आशिर्वाद हाडटलें. परत मागण्या विशयांत थंयसर आमकां उल्लेख मेळटा.
हेरांनी पळोवच्या खातीर मागणें न्ही पूण सर्गी आसच्या बापाक तुवें मानवच्या खातीर तें मागणें करूंक आसा. हर एका कडेन हर एका संदर्भार मागणें जावं दी, दान धर्म जावं दी, उपास जावं दी, हें सगळें सांगाता घालता आसतना निजायकी देवाक मेसुवची ह्या हर एक मागण्याच्या रुपार देवा लागीं एक पोटणो भावार्थीजीनी उर्जीत करच्याक एक व्हडलें प्रेरणस जायचे म्हणून आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. आज ह्या पुणताळाक आमी आयलेल्या वेळार आमचो पापा साहेब पापा फ्रांसीस आमकां अर्थभरीत शिकोवन मागण्या विशयांत आनी कुटुंबा विशयांत दिता. मागण्या विशयांत उलोवन ताणें एक उल्लेख केलेलो आसा. आमी बिजी मनशां, आमकां जायतीं कामां आसात. सकाळींच्या घडयेंतून राती पर्यंत न्हिदूंक येता पर्यंत आमकां जायतें काम आसा. पूण ह्या सगळ्या कामां मदें आमी मागण्याक थोडोपुणी वेळ करसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार मागणें करता आसतना म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हणलें समजोवचें प्रयत्न हांव करता. ह्या मागण्या वेळार देव म्हाका आपणाची खुशी कितें म्हणलें कळीत करता. मागणें ना जाल्यार तूं तुजीच खुशी तुज्या तीन प्रमाणे तूं येवजण घालतलोय, पूण देवाची खुशी कितें म्हणलें जायनासतना तुजें जिवीत बांदून हाडूंक कश्ट जाता. देखून देवा लागीं मोगाचो संबंद दवरच्या खातीर कांय थोडो इल्लोसो वेळ जावं दी तुजे चितल्याक खासकी तुजें मागणें, जावं दी सांजेच्या वेळार कुटुंबा सांगता एक तेर्स, जावं दी आयताराचें पुणी एक मिसाचें बलिदान, अशें खासकेन कुटुंबा सांगता पवित्र सभे सांगता तूं मागणें करता आसतना देवाचें येवजण, देवाची खुशी कितें म्हणलें समजून घेवंक साध्य जाता आसतना निजायकी देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालून जियोंक आदार जाता. कुटुंबा विशयांत उलयता आसतना तो म्हणटा आज कुटुंबांत एकामेका आयकोवची संवय ना. दादलो बायलेक आयकना, बायल दादल्याक आयकना, भुरग्यांचें आक्रंदन कितें म्हणलें वडिलांक समजना. देखून आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाक आयकून आमचे समस्या सगळे कुटुंबाचे समस्या कितें आसात, जावं दी ल्हानांचे जावं दी व्हडांचे, ह्या सगळ्या समस्यांक स्पंदन करचें जाल्यार खंयसर की आमी परत उलोवंक सुरू करूंक आसा. मोबायल फोना वरवीं उलोवचेंच आखेर जालां कुटुंबांत, सांगाता जेवचेंय आखेर जालेलें आसा. खंयसर की कांय इल्लीशी फावट आसा करन एकामेका कुटुंबाचे सांदे सांगाता बसून सूख दूख बरें वायट कोड गोड कितें आसा तें वांटून घेवन आयकोवची कुटुंबां आमी जायचय. आनी आयकोवची कुटुंबां जाता आसतना तेंय मागणें जावन बदलता. परत कुटाम आनी मागणें सांगता घालून भाग्यवंत कुटुंबाचो पापा साहेब उल्लेख करता आनी म्हणटा हे भाग्यवंत कुटुंबां तूं आमचीं कुटुंबां पवित्र कर. हे भाग्यवंत कुटुंबां आमचीं कुटुंबां निजायकी मुळावी क्रिस्ती समुदाय जावच्याक पवित्र सभेचो मुळावो कण जावच्याक तांकां तूं आशिर्वादीत कर. आनी आमच्या आधुनीक काळार तुज्या सुवार्थेक साक्ष जावच्याक येसुमिया जेजू क्रिस्ता तांकां कृपेन बर. पापा साहेबाची अर्थभरीत उतरां ती भोवशा आयच्या संदेश सांगता आमकां ताळ पडटात. मागण्यान भरलेलीं 1 कोटी मनशां भावार्थी कुटुंबां बांदून हाडच्याक वावुरची मनशां आमी जावच्याक आमकां हांगासर आपोवणें मेळटा. आज ह्या वर्त्या सांताक जुजे वासाक आमी मान करता आसतना निजायकी भावार्थान भरलेलीं आमची कुटुंबां जावच्याक मागण्यांत एकवटलेलीं कुटुंबां जावच्याक स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या वर्त्या पात्रोन सांता द्वारी आमकां कृपेची बेसामां दिवं दी म्हणून आज मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. दये करून उबी रावा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मागण्याच्या स्पिरितान भरलेलीं भावार्थी कुटुंबां आनी भावार्थी समुदाय बांदून हाडूंक सोम्या जेजूनच आमकां बळ आनी कृपा दिवंक आसा. देखून आमची मागणी प्रार्थना सोम्या हुजीर आतां आमी हाडून येवया. बापा, पोई सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या आदीन दिल्ल्या सुमेस्त कुटुंबांक भावार्थान आनी मागण्यांच्या स्पिरितान वाडोवंक आदर दिशें, तशेंच तुजे उतार धैर्यान परगट करीशें कृपा दी म्हण मागता हांव. जवाब: बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राचे
तशेंच समाजाचे अडलते चलयतेल्या सुमेस्त मुखेल्यांनी तांच्या अधीन आशिल्ल्या सुमेस्त कुटुंबांक मोगान सांबाळीशें आनी तांच्या गरजांक स्पंदन करून शांती समाधानाचें राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत लाभय. संवसाराच्या सर राष्ट्रांनी झुजां अखेर जावन समाधानाचें राज स्थापीत जावं म्हण मागता. आमच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या सुमेस्त पिडेस्तांक तुका समर्पिता. तांचे कश्ट सोसूंक बोल आनी सोंसणीकाय दी. तांची सेवा करतेल्यांक खरो संतोश लाभय. अशें तांणी सर्वांनी मागण्या मुखांत भावार्थ सांबाळूंक तुजी कृपा दी म्हण मागता. आमच्या सुमेस्त भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी मागण्याच्या स्पिरितान आनी देवबिरांतेन वाडोवंक तुजी कृपा दी. तांणी सुमेस्तांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेल्या वाटेन चलोवन भवार्थी जिविताक सदांच साक जायशें कर म्हूण मागता. ह्या महापरबेक विविध रितींनी दान दिल्ल्या सुमेस्त दानींचेर तुजी विस्नार आशिर्वादाक घाल. तांच्या सॅक्रिफीस आनी त्यागाक प्रतिफळ लाभय. तांकां सुमेस्तांक बरी भलायकी दी म्हूण मागता. येवकारिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी सदांच मागण्याच्या स्पिरितान भरलेली भवार्थी कुटुंबां जावन जियेशें कर. आमी सुमेस्तांनी एकामेकाच्या गरजांनी सदांच पावोवंक, सुकलेल्यांक सदांच बोगसूंक आनी मागण्याच्या स्पिरितान तुजी खुशी समजून जियोंक तुज्या पवित्रत्मेची कृपा लाभय म्हूण मागता. सर्गींच्या आमच्या दायळ बापा, बागेव तूं जुजे वासाच्या विनवणेन आनी आदारान आमी तुज्या पांय तळा आज दवरलेली, उसारली आनी उसारिणांतली सगळी मागणी तूं आयक आनी आमकां तुज्या कुरपेच्या बेसावांनी बरोवन बागेव जुजे वासा बरी तुज्या वाटेन सोमकोंच्याक आमकां कुरपेन बर. हें सगळें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पान संख्या 8, गीत संख्या 8, पेज नंबर 8, ओपन टू गे बापा. म्हज्या मोगाचें म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका
आपल्या परजे खातीर सांजुजे वासान कतकतीक मोगान भेटयलेले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें हे सुशेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सरतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवकां सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुर्बळकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवी सभेचो रक्षण जावंक फावो केलोय. हें ताजें देखी बरीत भरजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयतात आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो आसल्या आनंदान सर्गीच्या सरदुतां भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचने बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कसमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परीन जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good, purgatoria. Shiva
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची खाल्स तुका समर्पिता हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेळ्ळ्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर. ह्या पुणतळार जायते आशेवन मागोवन आयिल्ल्या हर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगती सांजुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत भगवंत जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मौनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. वायट आनी आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर फातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवा
पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती तिच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली आतां कुमगा सेवचो वेळ नमियारलेल्या जाग्यांनी मनियारी कुमगार वांटतले तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर वचून भक्तीपणान कुमगा सेवचो जाता तितल्या मापान शिस्त सांबाळूंक प्रयत्न करया आनी क्रिस्ताची कूड म्हणून आमकां सांगता आसतना व्हडल्यान आमेन म्हणून जाप दिवया ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮನದಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. Now this is the time for receiving Holy Communion. Holy Communion is a sacrament for the Catholic faithful. Therefore, non-Christians are requested not to come forward to receive this communion. पान संको 12 गीत संको 16 पेज नंबर 12 बापाच्या कुवारा.
आमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे अपुरबायेचें कुटुंब मागण्यान भरिल्लें कुटुंब बांदून हाडूंक देवान आमकां फावो केला आनी आमच्या कुटुंबाचें आनी मागण्या जिविताचें पोशण जावन येवकरिस्त ताणें दिला ताका अर्घां दिवया. तुमची जबाब जावं अर्घ आनी होगळाप तुका सोमिया जेजू. हे मिसाचें बलिदान भेटूंक आईच्या दिसा तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुज्या येण्याच्या ह्या पवित्र काळार आयचो दीस बागेवनपणी कोर्सूंक आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर ह्या पवित्र बलिदाना वेळा तुजें उतर आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुज्या उतरा वरवीं आनी शर्मावा वरवीं आमची मोत तुवें उजवाडायिल्ल्या खातीर आमचो भावार्थ घट आनी थीर केल्ल्या खातीर आमचो भरवोसो जिवाळ केल्ल्या खातीर आमकां बरी भलायकी मोतीचें शांती समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर ह्या मिसांत वांटेली जावंक आनी असो भरपूर फळ आमच्या जिणयेंत आमकां फावो केल्ल्या खातीर मागण्यांत एकवटलेलें बागी कुटुंब बांदूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर इकडी बरो देवान आमकां फावो केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर ताका अर्घां दिवया. दयेकन उबी रावात. आतां प्रसाद मागणे ताच्या उपरांत बेसांव जाल्लेंच पिरेस्तां वयर मागणें आसतलें. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जिवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीत शिकवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमच्यो सवे आसूं. संभ्रमीक आशिर्वाद घेवच्या तुमची थकली बागायात. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखांक पावोवंक तो तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पिडेस्तांचेर मागणी आनी आशिर्वाद. सोमयेचे नांवी आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्व दयाळायेन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाबोवन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्ट येतल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांच्या मथीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या भक्तां सांजुजे वासाच्या मजतीन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणांत जोडिल्लो दैवीक अणभव सासणाचे जिवी जोडूंक तांकां आदार जावं. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देयकन बसात. आतां ह्या फेस्ताचे प्रधान याजक जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या आनी आपुरबायेचो शर्माव आमकां दिल्ल्या
मनादीक बाप जे बी साल्डानांक आमच्या ह्या श्रायनाचे रेक्टर बाप आसिसी फुलांचो तुरो दिवन तांकां अभिनंदन पाठयतात आनी तांचो उपकार बावडटात. एक गरजेचो विशय आसा. ह्या फेस्ताक जायतो खर्च आसा, ताका लागून जी कोणें दान दिलां, ह्या मुर्दोम रावल्यात, ह्या पोशक रावल्यात, तांकां मनाच्यो वाती दितात. आतां दयेकरून 1-2 मिनटां सोगळाय जाता. दयेकरून सोंसणीकायेन फाटीं रावात. निमाणें गीत जाल्या उपरांतच आमी घरा वयचे. पियुष एल रोड्रिगस बंट्रोळ 10,000 रुपये. अंबेंबळ सेवा सहकारी संघ मुडीपू 10,000 रुपये. सिरिल सेलेस्टिन डिमेल्लो अग्रार 5,000 रुपये. फेलिक्स क्रिस्टीन डिसोजा पांडेकट्टा 5,000 रुपये. प्रज्वल अश्वित लोबो फजीर 5,000 रुपये. कैरंगळा प्राथमिक कृषी सहकारी संघ कैरंगळा 5,000 रुपये. ऑल्विन सरिता डिसोजा पनीर 5,000 रुपये. जुलियाना पिंटो अँड कुटुंब विजय 200 रुपये. रीटा मेल्विन लोबो विजय 500 रुपये. स्टॅनी मॅग्दलिन डिसोजा बोळा 500 रुपये. चंपावती बंगेरा कोडिकल 1,000 रुपये. फ्रँकी प्रमिता कुटिना पनीर 3,000 रुपये. नवीन रेश्मा डिसोजा फजीर 1,000 रुपये. मॅक्सिम लोबो शंभूर 1,000 रुपये. शांती मॅग्दलिन डिसोजा बोळा 500 रुपये. विक्टर रोश एलियर पदव 500 रुपये. एव्हरेस्ट ग्रेटर रोश एलियर पदव 500 रुपये. रिशोन रोशवी मंतेरो विजयडका 1,000 रुपये. रंजन ओमसन इलेक्ट्रिकल मुडीपू 1,000 रुपये. अराफा एंटरप्राइजेस मुडीपू 1,000 रुपये. दुर्गा ऑटो सेंटर मुडीपू 500 रुपये. डोनाल्ड डिसोजा अग्रार 500 रुपये. अशोक मंतेरो वरकाडी 1,000 रुपये. प्रकाश प्रिया मंतेरो वरकाडी 2,000 रुपये. रोशन मार्टिस मोगरनाड 500 रुपये. स्टीवन वीना मंतेरो एलियर पदव 500 रुपये. अलिशा लोबो फजीर 500 रुपये. वेलिशा लोबो फजीर 500 रुपये. अनिल वीना लोबो फजीर 1,000 रुपये. प्रवीण डिकुन्ना विजय 500 रुपये. फ्रान्सिस लिडिया डिसोजा एर्माटे 500 रुपये. रिओना वेगस मनेला 50 रुपये. इयाना डिसोजा मनेला 50 रुपये. इशल डिसोजा मनेला 50 रुपये. शांती डिसोजा मनेला 50 रुपये. जॉन लुसी गलबाओ अम्मेंबळ 1,000 रुपये. कोणाक पण मनाचे वत बाकी असतात तांणी मुखार येवचे आनी तांची मनाचे वत घेजे म्हणून विनंती. थोड्यो गरजेच्यो कळोवण्यो. फाल्यांची फेस्त मिसां 10:30 वरांचेर, सांजेर 5 वरांचेर आनी 7 वरांचेर आसतली. फाल्यां 10:30 वरांचेर, 5 वरांचेर आनी 7 वरांचेर फेस्ताची मिसां आसतली. तुमी वापरल्यो कंदारांच्यो करतल्यो दयेकरून तुमच्याच जाग्यार सोडा. ह्या वॉलंटियर्सांच्या हातांनी दिया. निमाणें गीत जाल्लेंच आमकां आयिल्ल्या सकडांक जेवणाची वेवस्था आसा, देखून तुमी जेवण घेवन वचचें. सांजुजे वास बापाच्या अजापांच्या जाग्या लागसार सांजुजे बापावासाची रेलीक आसा, थंयसर तुमी तुमचो मान बागोवचो. भायर वता आसतना अजापांच्या जाग्या लागसार तुमकां वाती पेटोवंक अवकाश आसा. वर्सा मोदें हरी एका शुक्रारा 10 वरांचेर हांगासर तेर्स आनी कुमसारां आसात आनी उपरांत 10:30 वरांचेर आराधन, मीस आनी नोवेन आनी सगळ्या यात्रिकां खातीर जेवण मांडून हाडतात. देखून असो भरपूर फायदो आमी घेवचो आनी अत्मीकपणी सोडोवचें. भायर पुणशेताची आनी मंगळा ज्योती हांचे स्टॉल आसा. थंयसर धार्मीक आनी लितुर्जीक बूक सांगत आसा. क्रिस्मसाक लक्ती जाल्ल्यो संगती आसात, मोलाक घेवंक जाय तर. जेजूची सुवार्ता करतलेक वर्गणी बांदूंक ही अवकाश आसा. दयेकरून थंयसर भेट दिवन तुमचो सहकार दिया. दयेकरून उबी रावया. आमी घेवंक वेच्या जेवणाचेर आतां आशिर्वाद. सर्गींच्या आमच्या दयाळ बापा, तूं आमकां कुरपेच्या बेसावांनी भरताय. ह्या पुणताळाक येवचें भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी हांगासर आमकां सांजुजे वासाच्या मजतीन भक्तीक अत्मीक काण तुवें फावो केल्ल्या की तुका आमी तीन वाजता. आनी ह्या मिसा उपरांत आतां आमी सेमक्वेच्या आमच्या जेवणाचेरय तुजें आशिर्वाद घाल. एकवटाच्या स्पिरितान आमी घेतिल्लें आमकां सर्गी वाटेन चलच्याक हें काण उपकारून दी. हें सगळें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
देवास बाप्पा आम्हा पासून विनंती कर आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.